क्रिस्ती जिवीत आमचे हक्क न्ही. ही उतरां ताच्या जिविताच्या बदलावाने कारांत जाली आनी आमचे जावन जेजू कितें जाय. जेजू बाळका थंय म्हज्या भावान आनी भयणीनो भुरग्यानो, आज आमी बागेवन पेद्रो आनी पावलो आपोस्तल आनी मार्तीर हांचो दाबाचो आमी संभ्रमतांव. एकलो पवित्र सभेचो पयलो पापसाई भितर आनी एकलो जेंतिलाचो आपोस्तल. पवित्र सभेचे दोग बळा देख कांबे, सर्वांक देख दिवपी क्रिस्तांक साक्ष जावन जियेल्ले सांत. तांचे जिवीत एकाच उतरान आमी सांगचें तर समर्पण वा समर्पीत जिवीत. तांकां आमी भक्तीन मान करता आनी ह्या संतांच्या जिणयेचेर नदर मारून तांची देख घेवंक खास पवित्र सभा आमकां आपोवन दिता. 2001 ह्या वर्सा एक हिंदींतलें फामाद फिल्म लगान रिलीज जाल्लें आनी ब्रिटिशा विरोध झुजूंक क्रिकेट थंयसर प्रमुख स्थान घेता वा केंद्र जावन घेता आनी जोगत्या खेळगड्यांक ते वेंचून काडटात. ताचे उपरांत 11वो खेळगडी जावन कचरा म्हणल्या व्यक्तीक ते वेंचून काडटात. हळ्ळेच्या लोकांचें विरोधपण थंयसर आसल्यारय तो एका कुशीन कीळ जातीचो आनी एका कुशीन कुडीची अस्कतकाय ताका आसली तरी फिल्माचो हिरो ताचे थंय आसली शाती पळयता आनी ह्या पंगडाक खेळाक एक जोगतो व्यक्ती म्हूण समजून घेवन तो त्या खेळाक ताका भितर काण घेता आनी खेळांत तांकां चीक लाभता. पेद्रू आनी पावलो ते बागेवन न्ही, बाह्य रितीन आमी ते जोगते व्यक्ती वा योग्य व्यक्ती म्हूण आमी सांगूंक आसात. कित्याक ह्या दोगांक वेंचलें हें सवाल जायते फावटी आमी विचारलां जावंक पुरो. कित्याक व्हडली चूक तांणी केल्ली. एकल्यान नेगारलें आनी एकल्यान दग दिलें. जायत्या लोकांक ताणें नाश केल्ले आसा, जिवेशी मारल्ले आसा. पूण जेजू तांच्या अस्कतपणा थंय सांतेपण देखता, तांकां वेंचता आनी हेच सूक्त व्यक्ती म्हूण जाणा जाता, जबाबदारी दिता आनी ताच्या निचेवान तो घट रावता. पेद्रू आपोस्तलां पैकी एकलो. पेद्रूचो स्वभाव एकच लेख नातुल्लो. मुखेली उर्बा धैर्य ताचे थंय आसलें. धडबडो चिंतिनासतना उलोवचो व्यक्ती. आमी सांगयत एक बोकणाचो मनीस. थोडी दृश्टांतां दिवचें तर जेजू उदकाचेर चलोवन वता आसतना आपुणूय चला जायम तो मुखेलपण घेता आनी थोड्या वेळान तो बुडता. निमाण्या जेवणार आमी पळयता हांव सकट सांडून गेल्यारय हांव सांडचो ना म्हणली एक जोगती जाप दिता. पूण थोड्याच वेळान तो जेजूक हांव वळखच ना म्हूण सांगता. जेजू ताका कडप म्हूण आपयता. पूण आनी एक फावटी पयसर तूं म्हज्या वाटेक कांटो म्हूण सांगता आनी अकरेक आमी जाणा तो जेजूक नेगार करता. पावल फारिसेव शिकपी बुदवंत, ग्रेक संस्कृती नियमशास्त्र तो जाणा आसलो व्यक्ती. आमी सांगयत एक जनवायेचें भंडार तो. पूण क्रिस्तांवांक तो दग दितालो. क्रिस्तांवांक ताणें जायत्यांक नाश केल्लो आसा. ह्या दोगांतय विविंगड व्यक्तित्व. पूण जेजून ताच्या उतरांनी तांकां बदलिलें. तांची जिविताची गुंडी केदाळा प्रारंभ जाली. जेजूचें उतर तांच्या काळजांत केदाळा रोमलें. सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. हीं उतरां ताच्या जिविताच्या बदलावाने कारांत जालीं आनी पावलाक सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. आनी हीं उतरां तांच्या काळजांत रोमलीं. येदोळ म्हणसर जेजू सांगता ते आसले. पूण ह्या गडिता उपरांत हीं उतरां तांच्या काळजांत थीर रोमल्या उपरांत क्रिस्ताक ताणें वळखूंक प्रारंभ केलें. जेजूक पळोवची तांची दिश्ट बदल्ली. येदोळ केवल वळखूंक प्रयत्न केल्ले मात्र. पूण आनी ह्या उतरां मारिफात चडीत गुणायेन जेजूक समजूंक ताका वळखूंक ताणें सुरू केलें. जेजू अस्कत्यांक वेंचता, तांचेर बाबार्थ दवरता, बरवसो दवरता आनी तांच्या मिसावाक ताचो सांगात बसयता.
तांचे बदलाक एर शिसांक वेशी येते आसलें. पेद्रो बदलाक जुवांक वेसी येते आसलें, कित्याक तो एक शातेवण. पावलो बदलाक बार्नाबासाक वेसी येते आसलें. पूण जेजून ह्या दोगांक वेसलें आनी एक जोगतें मिसांव तांकां दिलें. ह्या जिविता मुखांत्र तांच्या दोगांयच्या जिणयेचेर दिश्ट घालता आसतना कसल्यो संगती आमी प्रमुख जावन पळयता. पयल्यान पयलें क्रिस्ती जिवीत कितें म्हूण आमकां ह्या व्यक्ती मुखांत्र आमकां समजता. क्रिस्ती जिवीत आमचें हक्क न्ही, ताचें देणें जावन आमकां लाभलां. ताचो पाटलाव करूंक ताणें वेंचलेल्या करीत आमी कांयच करूंक आसात. हें ताचें देणें तोच आमच्या जिविताक एकल्याच्या जिणयेंत तो सांगात दिता. आपूण श्रेश्ठ म्हण भाग्यवन म्हूण वळखल्या कोणायच्या जिवितांत एकल्याच्या जिवितांत जेजून अजापां केल्ली नात. कोण आपूण भाग्यवंत आपूण श्रेश्ठ म्हूण वळखून घेतिल्ल्या व्यक्ती थंय जेजून कसलींच अजापां करूंक नात. कोण असमर्थ हांव पातकी म्हूण वळखलो त्या व्यक्ती थंय जेजून जायतीं अजापां केल्लीं आसात. हांगासर ल्हानविकाय आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या मिसावांत ओडपोन ना. दोगांयच्या जिवितां आमी पळयता ओडपोन ना. पेद्रो आपूण पातकी म्हूण वळखून घेता. पावल म्हणटा हांव शिसां पैकी निमानो, हांव आपोस्तल म्हणूंक योग्य न्हय असलीं उतरां तो ताच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटात. तांची अस्कतकाय ते जन आसले आनी मरणा पर्यंत हो शेगूण तांणी सांबाळ्ळो. पेद्रो जेजू बरी हांव मरूंक फावो न्हय म्हणून तकली सकला घालून आपूण मरूंक तो तयार जालो. हें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. हें आमचें हक्क न्हय, बगार ताणें आमकां एकल्याक देणें जावन दिलां. दुसरें जावन जेजूच्या काकुळतेची साक्ष. केदाळा तांचे थंय वसलो ल्हानविकायेचो शेगून आसलो. चडीत मापान कुरपा तांकां लाभली. सुखी प्रास चड मोग तांचे थंय वाळूंक प्रारंभ जालो आनी बरीं कामां करीत ते गेले. पयल्या वाचपांत आमी पळयता पेद्रो बंदेंत आसलो. कश्टाच्या परिस्थितींत निराशेन दुखांनी तो वाचता आसतना एक दूत म्हज्या बगलेन आसलो म्हूण सा पेद्रो सांगता. बें आसल्यार एक जेजूचो देवाचो सांगात म्हजे थंय आसलो. देवाचें हजरपण कश्टां संकश्टांत ताणें भोगुल्लें जावन आसा. तिसरें जावन क्रिस्ताक ते साक्षी जाले. आयचो वांजेल आमी मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू ताचें अर्दें मिसांव सोंपता आसतना शिसांक लागीं विचारता तुमी आपूण कोण म्हूण म्हणटात. जायते जण शीस जाप दितात. थोडे प्रवादी मदलो एकलो स्नानीक जाता आसली जापी दितात. पूण ते सकड मरून गेल्यात. पूण हांगासर पेद्रोची जाप थंयसर आमी पळयता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, आज फाल्यां मरचो न्ही वा मरून वेसो न्ही, तूं सदांच जिवंत आसचो, तूं आमचे संगी सदांच आसाय. हें तांच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. पावल म्हणटा म्हाका जियोवचें आनी मरचें म्हळ्यार क्रिस्त तांच्या जिणयेचो केंद्र जावन आसलो. क्रिस्त तांच्या बगलेन आसा म्हणली पातये न्ही, तांचे थंय सदांच आसली. सोम्या खातीर, पवित्र सभे खातीर, बावार्ता खातीर ते सदांच झुजूंक ते मुखार सरले. शेवट पर्यंत तांची उर्बान येवंक ना. निमाणे घडये पर्यंत ते झुजले. पावल म्हणटा जायते फावटी ताचे जिणयेचे ताच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट तो मुखार दवरता. जायते फावटी हांव बंदेंत आसलो. लेखनांतले मारावे केल्यात. 3 फावटी रोतान म्हाका मारलां. 5 फावटी म्हाका पत्रां आयलां. 3 फावटी म्हजें तारू बुडलां. न्हीद कळोवन बुकेन थानेन उपास कर. हें मिसांव हांवें पंथाक पावयलां म्हूण ताच्या पत्रांत तो आमकां कळीत करता. रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता कोणूच म्हाका क्रिस्तांतावन मेकळें करूंक सोंसो ना. मरण जावं जिवीत जावं सोम्याच्या मोगातावन कोण म्हाका मेकळें करूंक सकात. हीं उतरां तांच्या जिवितांत आमकां वाचूंक मेळटात. आनी हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां. पावल सांगता म्हजें झूज हांव झुजलां, दाव हांवें धांवल्या, म्हजो बावडतो हांवें सांबाळ्ळा, नितीपणपणाचो कुरो मुकुट म्हाका निमाण्या दिसा मेळटलो म्हणली उतरां हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी नियाळ केल्लीं आसात. दोगांयच्या जिवितांत आमकां पळोवंक दिसचें दैरादीक जिणी, मिशनरी जिणी पोंद पर्यंत जेजूच्या सांगातपणान ताणें तांचें मिसांव पंथाक पावयलें आसा.
दोन संगती आमी पळयता जेजू विशीं जाणा जावचें तसो अनुभव जोडचो हाच्या मदें व्यत्यास आसा. सुरवेर जेजू विशीं जाणा जावंक ताणें प्रारंभ केलें तरी गुडायेचो अनुभव तांणी जोडलो आनी मरणाच्या निमाण्या घडये पर्यंत तांणी तांच्या जिवितांत तांच्या मिसावान ते थीर रावले. पूण आज जेजू आमचे तावन कितें अपेक्षीत, आमचे तावन जेजू कितें जाय. जेजूक जाय आमचें जिवीत. आमकां जल्म वडिलांनी दिला जावंक पुरो, पूण आमकां जीव देवा तावन आयला. क्रिस्ताक वळखले अर्दे कुरे जियोंक सकनात, संपूर्ण रितीन ते जियोंक मुखार सरतात. तांच्या मोगाक सेवेक उपगोण ना. कश्टांत ते भियेनात, निराशा तांच्या जिवितांत ना, उणेपण ना, बेजार आयना. म्हजें जिवीत पळोवन कोण कितें म्हणटा म्हणलें चिंताप तांचे दयना. क्रिस्ताचो मोग हांवें अनुभव केला आनी तो पोंता पर्यंत शेवट पर्यंत झुजूंक वा ताच्या सांगाता रावून तो म्हज्या सांगाता आसा म्हणल्या अनुभोगान जियोंक हांव सदांच तयार म्हणल्या चिंतपान एकलो जियोंक सोदता. जेजूची उतरां कोणाच्या काळजांत रोमल्यांत तांच्या जिवितांत बदलावन खंडीत जावन आसा. क्रिस्ता खातीर तो कितेंय करूंक तो तयार आसा. तर अस्कतकाये मदें आमकां एकल्याक विसलां तर आमच्या मिसावांत आमी थीर रावया. बरें मोण आमचें थंय आसा तर आमची अस्कतकाय खंडीत जावन आमच्या मिसावाक अडकळ जायना. अस्कतकायेंत लोळ्ळ्यार मात्र आमी उठोवंक केदीं शकचे ना. तर ह्या दोगांयची पावलू पेद्रूची देख घेवन सदांच जेजूच्या मोगान भरून जेजूचें हासरपण सदांच आमचें थंय आसा म्हणल्यार तीर बरोवशान आमची क्रिस्ती बावार्थी जिणी जियोंक मुखार सरया. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना इस कृपा आमी मागून घेवया. आमीन.